नमस्कार. स्वागत आसा तुमच्या सगळ्यांचे आमच्या प्रुडंटार जी आयच्या नवी मालिका सुरू जाता, नवे सिरियल सुरू जाता, ताजें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. सो अंतरिक्ष अप अप एंड अवे मालिकेत आमी खूब फुडें वचपाचें आसा, खूब वयर वचपाचें आसा. अंतरिक्षात, अंतराळात, ब्रह्मांडात एक भोंवडी मारून येवपाचें आसा. तर ह्या भोंवडेक म्हजे बरोबर म्हजे साथीदार थोडे आयल्यात. आमी आतां करपाचें कितें आसा, हांगा स्टुडियोन बी आमी बसून रावचे ना, आमी वयर रॉकेटीन बसून आकाशांत वतले, स्पेसांत वतले. तर खूब एक्सायटींग अशी इंट्रस्टींग अशी आमची ही जर्नी आसतली. तर आज आमी आमच्या रॉकेटान बसचे पयलीं एक म्हजे थोडे साथीदार हांगा आयिल्ले आसात, वांगडी आयिल्ले आसात, कित्याक खूब पयस अंतरिक्षांत वाज येतलो एकट्यान वचपाक, खूब पयस आसा तें. म्हणून हांवें थोडे म्हजे कितें म्हणटा क्रू मेंबर्स आपयल्ले आसात. आमचे पणजेचे वेंगड स्कुलांतले ते विद्यार्थी आसात. सो तांची पयलीं आमी वळख करून घेवया, तांच्याच तोंडान तांचो परिचय करून घेवया. माझे नाव सिद्धांत रायकर आणि हांव पणजे बालभवनांत शिकता, स्टँडर्ड 4. ओके. तूं? माझे नाव पूर्वा, हांव बालभवन प्रायमरी स्कुलान पणजे शिकता, 4th स्टँडर्ड. तूं? हॅलो, माझे नाव मनीष काकोडे, हांव बालभवनांत शिकता, स्टँडर्ड 3rd. म्हजो नाव प्रथम, हांव मुस्तेफांड हायस्कुलान शिकता, स्टँडर्ड 8. स्टँडर्ड. म्हजें नाव सत्यजीत नायक आनी हांव विद्यापीठ ओरेनी परवरीन शिकता, स्टँडर्ड 6th शिकता. ओके. तुमी सगळीं स्कुलान शिकपाची भुरगीं आसात. तर हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं एक इम्पॉर्टंट म्हणजे हे आमच्या धारावाहीक धरून एक प्रश्न विचारता. जेन्ना तुमी आकाशा कडेन पळयतात, वयर पळयतात, पळयलां सगळ्यांनी वयर? सद्दां पळयतात? ओके. आयच्यान आमी एक नजरेन दुसऱ्या दृश्टीन पळोवया. जेन्ना आकाशा कडेन पळयतात, कोट्यांनी, लाखांनी, हजारांनी नक्षत्रां दिश्टी पडटात, कितें कितें चंद्र, दुसऱ्या वस्तू दिश्टी पडटात. तेन्ना ते पळयले की मनान कितें तरी विचार येतात. कितें विचार येतात? सांग, तूं सांग. स्टार्जांक बीत पळयतकीर आमकां खूब बरें दिसता आनी मनान खूब प्रश्न येता. ओके. ते कितल्या वयर आसा, आमकां ते वचूंक वयर मेळटा की ना, ते कितले तरेचे आसा, कितले आसा स्टार्स. आनी मागीर तुज्या मनान कितें येता विचार स्टार्साक पळयल्यार? कितें दिसता तुका? म्हाका स्टार्सांक पळयल्यार खूब बरें दिसता. तेंचे डिफरंट कलर्स, ते आमच्या कितक्याक पयस आसा. तर सगळ्यांनी म्हणपाचें एकूच आसा की आमकां हे स्टार्स पळयल्यार एक मनान विचार येता, सिंपल, जाका आमी म्हणटात ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार. तुमी म्हणला फुडें कितें म्हणटात? म्हणत सगळीं हाव आय वंडर वॉट यू आर. म्हणजे कितें आसा हे वंडर, म्हणजे अद्भुत आश्चर्य कितें आसा ह्या अंतरिक्षा बद्दल, ह्या अंतराळा बद्दल आमकां सगळ्यांक उत्सुकता आसता. हे जाणून घेवपाची, आमी भुरगीं आसूं किंवा व्हडलीं आसूं, सगळ्यांक हाज्या बद्दल जाणून घेवपाची एक इंट्रस्ट आसता. ओके. त्याच इंट्रस्टाक आमी म्हणटात एस्ट्रॉनॉमी किंवा खगोलशास्त्र. खगोलशास्त्र हो संस्कृत शब्द. ख म्हणजे ब्रह्मांड आनी गोल म्हणजे ताचो आकार, म्हणजे गोल ब्रह्मांडाचें जें विज्ञान आसा हें खगोलशास्त्र. इंग्लिशान आमी ताका एस्ट्रॉनॉमी म्हणटात. हो शब्द तुमी सगळ्यांनी आयकला आसतलो. एस्ट्रॉनॉमी हे सायन्स, एक विज्ञान. तातूंत एक कितें तरी प्रकारचो स्टडी करतात, अभ्यास करतात. तर हे एस्ट्रॉनॉमी हे सायन्सांत कितें कित्याचो शोध करतात, कित्या कित्याचो अभ्यास करतात? सत्यजीत, म्हाका सांग. तातूंत प्लॅनेट्स, सन, मागीर सोलार सिस्टम बरोबर. आनी कितें स्टडी करतात? कोण सांगतलो? मनीष, तूं सांग. आनी कितें कितें स्टडी करतात? आणि हजार स्टार्स, हजारांनी स्टार्स. मून. ओके, ते सगळें. आनी कितें आसा आमच्या ब्रह्मांडात जे खूब इम्पॉर्टंट आसा, जाचे शिवाय आमी दुसरो ब्रह्मांडाची स्टडी करूंक शकनात, ज्याच्या बद्दल आमी इतली स्टडी केल्या तरी आमच्या मनान ताच्या बद्दल सारके स्पश्ट विचार नात, ज्याचे आमचे कांयच क्लियर ना, असो एक मिस्टिरियस वस्तू, आमचो एक रहस्यमय वस्तू म्हणटात असो आमच्या अंतरिक्षात कितें आसतलो काय? द मोस्ट मिस्टिरियस थिंग इन एस्ट्रॉनॉमी. हे कितें काय तुमी वळखात पळोवया. गॅलेक्सी. स्टार्स, प्लॅनेट जन्माक येता ते न्हय, गॅलेक्सी न्हय. आनी कितें? तूं सांग मनीष. कितें आसा सगळ्यांत मिस्टिरियस युनिवर्सान? कितें आसा खबर ना? तूं सांग. कितें आसा युनिवर्सांत? तूं सांग सत्यजीत. कितें दिसता तुका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट? प्रथम तूं सांग, कित्याक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट वस्तू कितें आमच्या युनिवर्सांतलो? म्हाका दिसता आमी जे रावतात ते अर्थ. ओके, व्हेरी गुड. सामकें करेक्ट आसा, सामकें करेक्ट. आमी जे पृथ्वीर रावतात ती पृथ्वी आमकां, म्हाका दिसता, सगळ्यात रहस्यमय वस्तू आसा, ज्याचेर रावन सुद्दां आमी तिका सारकी वळखनात. म्हणूनच न्ही आमी इतली वाट लायता पृथ्वीची. आज तुमी पळयला सगळे कडेन कितें चालू आसा?
कितें चालू आसा सगळे कडेन? पोल्युशन चालू आसा. आमी उदक वाट लायतात, पृथ्वीचो नाश करतात. ज्या पृथ्वीर आमी रावतात, जे आमचे घर आसा त्या घराची आमी वाट लायतात. ओके, सो कित्याक आमकां ताजे बद्दल कांय खबर ना. आमी कितें केल्यार कितें जातलें हाजो आमकां कॉज एंड इफेक्ट आमकां लक्षांत येना. आमकां खबर आसा तरी पूण आमी तो लक्षांत घेनात. ओके, सो हे सगळे जे आसा तातूंत आमची ती अर्थ आसा हांची स्टडी करप ही एस्ट्रोनॉमी. अशें न्हय की अंतरिक्षांत वचून तुमी रॉकेटान वचून स्टारूच पळयतले, गॅलेक्सीच शिकतले. अर्था बद्दल सुद्दां शिकपाक जाय. ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट वस्तू आसा. ह्या सगळे स्टडीक आमी म्हणटात एस्ट्रोनॉमी. कळ्ळें तुमकां? ओके, आतां आमी फुडें वचया. सत्यजीत, म्हाका सांग, एस्ट्रोनॉमीचो शोध कोणें लायलो आसतलो? जसो कोणें तरी कंप्युटराचो शोध लायला, चार्ल्स बेबेज म्हणटा ताणें, एडिसन म्हणटा ताणें टेलिफोनाचो शोध लायलो. अशे वेगळे वेगळे जे आमचे डिस्कवरर्स असतात. तर एस्ट्रोनॉमी ह्या सायन्साचो कोण डिस्कवरर आसा? एस्ट्रोनॉमी ह्या सायन्साचो सायंटिस्ट आसा. सायंटिस्ट आसात. ओके, ते खंय आसात सायंटिस्ट? पृथ्वीर खंय तरी आसात, पूण खंय आसात? अमेरिकेंत आसात. ओके, तर तुमकां दिसता सदां की सगळें जे बरें आसा, जे सगळें डेव्हलप्ड आसा तें अमेरिकेंतल्यानूच येता किंवा पाश्चात्य देशांतल्यान येता. तशें बरोबर न्हय. ओके, एस्ट्रोनॉमीचो शोध कोणें लायलो? कितें दिसता तुमकां? खबर आसा? एस्ट्रोनॉमीचो शोध हांणी लायिल्लो, आमच्या आदिमानवांनी. आमचे आदिमानव म्हणजे केवमॅन. जेन्ना मनीस ह्या पृथ्वीचेर पयलेंदा आयलो, तो कशो आयलो, कसो निर्माण जालो मनशाचो? कित्या पासून मनीस बनलो? माकडा पासून. ओके, आमी सगळीं खरी म्हणल्यार कोण? माकडां. पूण आमी मातशी डेव्हलप जाले. थिंकींग एनिमल्स. आमी थिंकींग एनिमल. आमी थिंक करतात. आमी एनिमल्स पूण आमी थिंकींग एनिमल्स. आमी माकडां. पण जेन्ना आमच्या माकडां पासून मनीस बनताले तेन्ना असो आमी रेकॉर्ड केला. आमकां ताजे बद्दल पुरावे मेळ्ळ्यात की सगळ्यात पयलीं मनशान विचार करपाक लागलो मनान. मनशान कित्या बद्दल तरी कितें म्हणटा ताका स्टडी करपाक प्रयत्न केलो, तो आशिल्लो एस्ट्रोनॉमी बद्दल. आदिमानव तर कशे आशिल्ले तुमकां खबर आसा? ते जनावरां भशेन आशिल्ले, बरोबर? कितें खाताले ते? जनावरां मारून खाताले. कित्याक मारून खाताले? दुसरें कांय खायनाशिल्ले ते? ना, त्या टायमार फक्त जनावरांच आशिल्ली. हय, तेन्ना ब्रेड बी तुमचे कांय दुसरे दुकानां बी कांय नाशिल्लीं. त्या वेळार तांकां दुसरे जनावरांक पळोवन दुसरी जनावरां हंटींग करतात ते पळोवन ते हंटींग करताले आनी जनावरां मारून खाताले. ओके, पूण तांणी एक काम, खावप, न्हिदप, जेवप हें सगळें सोडून, हांगाची जी क्रिया आसा ती सोडून एक नवें काम केलें, एक चड काम केलें. तें काम म्हणजे जे आमकां तांकां दिसता ताच्या भोंवती, तांचे मनान ताजे प्रश्न आसात ताजे बद्दल स्टडी करपाचें. आनी आज आमी कशें वळखतात? केव पेंटिंग्स. ओके, जे आमचे आदिमानव आसा तांणी सगळे कडेन हे केव पेंटिंग्स करून दवरल्यात. सगळे अंतरिक्षांत वयर जे दिसतात ते वस्तू, जनावरां बी ही सगळी तांणी पेंट करून दवरल्या. ही आज आमकां पुरावे हाजे मेळटात. आनी हेच पुराव्या वयल्यान आमी म्हणटात की आमच्या आदिमानवान सगळ्यांत चड स्टडी केल्ली ती कित्या बद्दल? एनिमल्स तो ड्रॉ करतालो आनी आनीक वस्तू ताणें ड्रॉ केला सगळे कडेन, ते म्हणजे एस्ट्रोनॉमी, अबाउट स्पेस. ओके, नक्षत्रां आसा, सूर्य, चंद्र हाज्या बद्दल सुंदर ताणें हजारांनी कडेन पृथ्वीचेर चित्रां काडून दवरलेलीं आसा. ताजे अवशेश आज आमकां मेळटात. ताज्या वयल्यानूच आमी म्हणटात की आमचे आदिमानव हे फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर आशिल्ले आनी तेन्नाच्यान एस्ट्रोनॉमीची शोध जाल्या. इवन भाशा नाशिल्ली, एकामेका कडेन ते उलोवंक शकनाशिल्ले, आंगार तांचे कपडे नाशिल्ले, जनावरां भशेन भोंवताले ते. पूण आकाशा कडेन पळोवन तांच्या मनान, तुमी सांगले तशें तुमच्या मनान जाता तशें, हाव आय वंडर वॉट यू आर हो प्रश्न तांकां येतालो. ही अद्भुत जी उत्सुकता आसा ती आमच्या आदिमानवाच्या वेळाच्यान आयल्या. थंयच्यान सुरू जाला आमचें फर्स्ट सायन्स, जाका आमी मदर ऑफ सायन्स म्हणटात. ते सायन्स खंयचे सांगात पळोवया? एस्ट्रोनॉमीचे. ओके, सो हे एस्ट्रोनॉमीचे सायन्स अशें सुरू जाला. थोडे तुमकां हांव दाखयतां. तुमकां एक अंतरिक्षांत व्हरचे पयलीं पृथ्वीचेरूच एक रावंड मारून येवया. तुमकां खंय खंय अवशेश मेळ्ळा हे थोडे तुमकां भोंवडायता. ओके, 17,300 वर्सां पयलीं फ्रांसान एक गुहा सापडल्या, ताका लास्काउस केव म्हणटा. थंय खूब जनावरांची अशीं चित्रां दिसतात. बैल आसात, घोडे आसात, अशे दुसरी दुसरी जनावरां आसात. आनी एक पळय, हो दिसता तुमकां जनावर? हाका म्हणटात रेनडियर. रेनडियर म्हणजे जो हाजो सेंटा क्लॉजाचो हें आसता न्ही, स्ले आसता पळय, सेंटा क्लॉजाचो स्लेचेर, सेंटा क्लॉज जाचेर बसून वता तो रेनडियर, ताका व्हरता तो. ओके, एक तरेचो हरण. आनी रेनडियराचे सकयल एका केवान भितर वण्टीर अशीं चित्रां दिसतात. ओके, कितें आसा ती चित्रां? हांगा टिपके दिसतात तुमकां, पळयले सकयल. ओके, आनी हांगा एक चौकट काडला, स्क्वेअर. सो हें आतां आमकां कळून येयलां, हे तांणी ड्रॉ केल्ले ते चंद्राची कला, फेजीस ऑफ द मून. फेजीस म्हणजे कितें खबर आसा तुमकां? मुनाचे आकार, तरेतरेचे आकार. सदां मून एकूच दिसता ना, दुसऱ्या दुसऱ्या आकाराचो दिसता. ते मुनाचे जे आकार आसा, कला आसात, ती तांणी चित्र ड्रॉ केला. आनी हांगा निमाणो चौकट म्हणजे सगळी कला सोंपली आनी मून फूल जालो. पुनवेक मून फूल जाता न्ही, ते तांणी ड्रॉ करून दवरला. फुडें बी हांगा पळय, सकयल तांणी सगळ्या चंद्राची सगळी जी कला आसा ती म्हयन्याची तांणी ड्रॉ करून दवरल्या. एक प्रकाराचें कॅलेंडर कशें केलां तांणी. ओके,
आनी घोडो म्हणजे चंद्र आनी बैल बुल हाका सूर्य अशें ते मानताले, अशें प्रतिकात्मक कॅलेंडर तांणी करून दवरलेलें आसा. ओके, आनी एक आमकां मेळटा एक एग्जाम्पल मेळटा ती साऊथ पॅसिफीक हांगा गुयेम म्हणून एक द्वीप आसा, एक बेट आसा आनी ताजेर गुहा सापडल्यात. हे गुयेम जे हातून आदिवासी रावताले ते खूब पयलीं पासून एस्ट्रोनॉमीत तांकां रस आशिल्लो, तांकां इंट्रस्ट आशिल्लो आनी हातून भितर हे गुयेम केवान भितर तांणी ड्रॉइंग्स करून दवरलेले आसात कित्या बद्दलचे. हांगा टिपके दिसतात पळय, चंद्र, सूर्य केन्ना केन्ना खंयचे खंयचे दिशेत भोंवता, चंद्र केन्ना केन्ना कसो दिसता, हे सगळें तांणी ड्रॉ करून दवरलां आनी निर्माण केला एक कॅलेंडराचो. ओके, जे वण्टीर तुमी कॅलेंडर लायतात न्ही, प्रत्येक जानेवारी नवें येता. ते कॅलेंडर खंयच्यान शोध लायला तर पयलीं आमच्या आदी मानवांनी शोध लायला. बरोवपाक सुद्दां तांकां खबर नाशिल्लें, लक्षांत दवरात, पूण कॅलेंडराचो तांणी निर्माण केल्लो. वेळ म्हणजे टायम हो कसो पळोवपाचो, टायमाचो डिव्हिजन कशें आसता, कॅलेंडर कशें आसता, ऋतू कशे जातात, हे सगळें आमच्या आदिमानवान शोध लायिल्ले. ओके, तर एक आनीक चित्र दिसता, हे साऊथ अमेरिका हांगचे आसा. हे हातून कितें तरी वस्तू दिसतात वेगळे वेगळे. ते पयलीं कशे आमचे आदिमानव कित्यान ड्रॉ करताले, पेंट बी नाशिल्ले तेन्ना, कित्यान ड्रॉ करताले आसतले सांग पळोवया. कोळशे घेवन, माती घेवन, एक तांबडी माती घेवन हांगा तांणी ड्रॉइंग केल्लें आसा. ओके, कितें वस्तू दिसतात तुमकां, कोण सांगतलो? तूं सांग मनीश. हात, चंद्र आणि स्टार, हात, चंद्र आनी नक्षत्र अशें दिसता. पूण जेन्ना ही स्टडी जाली, हाजे आर्किओलॉजिस्ट आनी हिस्टोरियन्सांनी स्टडी केली तेन्ना कळ्ळें की हो चंद्र आसा आनी हे स्टार न्हय, सकयल आसा ते शुक्र म्हणजे विनस म्हणजे कितें, स्टार काय प्लॅनेट? प्लॅनेट. ओके, ग्रह आसा तो विनस आनी कुशीक एक वस्तू आसा हाताचो ठसो, ते कितें ते कोणाक कळना. आनी जेन्ना हे चित्र ज्या वर्सा काडिल्लें ताजो शोध लायलो, डेट केलें, तेन्ना कळ्ळें की त्या वर्सा एक आकाशान अद्भुत घडणूक जाल्ली. घडणूक म्हणजे कितें, इन्सिडंट जाल्लो, एक स्टार फुटिल्लो, सुपरनोवा एक्सप्लोजन म्हणटा ताका. आनी सबंद राती एकदम ब्रायट दिसा भशेन उजवाड जाल्लो आनी स्टार फुटून ताजो प्रकाश सगळे कडेन पसरलेलो. सुपरनोवा एक्सप्लोजन जाल्लें आनी त्या वेळार त्या मनशांक तें खबर नाशिल्लें. तांणी स्कुलान वचनाशिल्लें न्ही, तेन्ना इंटरनेट नाशिल्लो, कितें म्हणून तांकां कशें कळटलें. सो तांणी कितें केलें, तांणी तें रेकॉर्ड केलें, ताजी स्टडी केली. चंद्र काडलो, चंद्राचे सकयल शुक्र सारको मॅप काडलो तांणी आनी खंय हो सुपरनोवा जाल्लो ताजे तांणी हातान ठसो मारून आमकां आज पर्यंत लक्षांत दवरपा सारकें हें चित्र काडून दवरलें. हाज्या वयल्यानूच, हे पुराव्या वयल्यानूच आमी म्हणटात की एस्ट्रोनॉमी वॉज द फर्स्ट सायन्स. जेन्ना आदी मानवांक उलोवपाक सुद्दां येनाशिल्लें, आकाशा कडेन पळोवन ताजे बद्दल ते फक्त आश्चर्य करनाशिल्ले, ताजे बद्दल शिकपाचे, ते रेकॉर्ड करून दवरपाचे प्रयत्न करताले. अशी सुरवात जाली आमच्या संवसाराचें पयलें विज्ञान, जाका म्हणटात एस्ट्रोनॉमी. ओके, आनी एक चित्र आसा पळय हांगा, काश्मीर आमच्याच इंडियेन आसा. बुर्जा होम नांवाचो एक जागो सापडला काश्मीरान. थंय हें एक ताजें चित्र आसा. हें थंय एक आमच्या आदी मानवांची एक गुहा सापडल्या. एक बुराक कशें जमनीक करून तांणी भितर टनल्सांनी रावताले आनी ते टनल्साचे वण्टीचेर हें दिसता पळय. ओके, कितें दिसता थंय सत्यजीत, कितें दिसता तुका? कितें दिसता? हरण. आनी एकटो कितें करता हरणाक? थंय मारता, शिकार करता. वयर सूर्य आसा, हे सगळे वस्तू आसात. पण खरें तर स्टडी केलें जाल्यार कळटा की हे सगळे जे वस्तू ड्रॉइंग करून दवरल्या हे फक्त जनावरां आमी करून दवरुना तांणी. ओके, वयर आसा तो सूर्य आनी चंद्र आनी सकयल एक शिकारी आसा आनी तो शिकारी कोणाचो? हरणाचो शिकार करता. आनी एक कुशीक कुत्रो दिसता तुमकां? दिसता. जेन्ना शिकारी जंगलान वता न्ही शिकार करपाक, पयलींचे आतां शिकार करनात, आतां बंदी घाल्या, पूण पयलीं जेन्ना शिकारी वताले शिकार करपाक तेन्ना आपल्या बरोबर घोडे घेवन, घोड्यार बसून वताले, कुत्रे घेवन वताले, हंटींग डॉग्स. ओके, तर ते हंटींग सीन आसा ते. पूण कसले हंटींग सीन ते पृथ्वीचेर हंटींग न्हय, ते आकाशांतले हंटींग. ओके, आकाशात जी नक्षत्रां आसात, राशी आसात, तांचे बद्दल आकार आसात, वेगळे वेगळे आकार आसात. एक सुंदर राशी आसा आकाशांतली जाका ओरायन द हंटर म्हणटात. ओरायन हो एक शिकारी. ओके, तुमी 3 नक्षत्रां एकाक लायनीन नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी मी पळयलें आसतली आकाशांत. लक्ष गेला केन्नाय? पळयला तुमी? 3 लागून लागून आसा. कोणूय ताका त्रिमुर्ती म्हणटा किंवा ट्रिनिटी म्हणटा किंवा कितेंय म्हणटात ताका. ओके, अशें तांकां नांवां आसात. 3 लागीं लागीं नक्षत्रां आसात ती आनी ती नक्षत्रां खरी एक व्हडलो आकार आसा ओरायन म्हणून, ताजो एक भाग आसा तो. ओके, सो त्या राशीचें नांव कितें? ओरायन किंवा मृग राशी सुद्दां म्हणटात. एक शिकारी रानटी बैल, जो वृषभ बैल आसा, वृषभ दुसरी राशी, ताजो शिकार करता आनी ताज्या बरोबर आकाशांतले सगळ्यात सुंदर नक्षत्र, ब्रायटेस्ट स्टार ऑफ द स्काय, जाका सिरियस म्हणटात. आयकलां तुमी केन्नाय? सिरियस, द ब्रायटेस्ट स्टार, डॉग स्टार, ते हे डॉग स्टार. ते अशें आकाशांतले जे चित्र आसा, हंटींग सीन, हे आमच्या आदी मानवांनी पेंट करून दवरलां. तर हे कितें? शिकाऱ्याचें चित्र काय आकाशाचें चित्र? आकाशाचे. सर, पूर्वीच्या आमच्या सगळ्या पयलींच्या पुर्वजांचे जे अवशेष मेळटात तातूंत आकाशा बद्दल भरपूर आमकां ज्ञान शिकपाक मेळटा. ओके,
बरें.